India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. ही ॲक्शन घेवची म्हणून त्याने ऑफिसरांचेर कित्याक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सोडूच दुहेरी खेळण्यासारखी पण हांवें चालू केली. हांव सगळ्या वास्कोकारांची क्षमा मागता कित्याक हो रस्त्यार असो जालो म्हणून. आय डोंट नो वेदर आय शूड बी सॉरी बट इट्स सो से सो एंड आय शूड बी. गोंयांत रोड पेड्ड्यार जाल्यार ताचो त्रास लोकांक जाता तो जाताच. कांय आमदार आनी मंत्र्याकूय जावंक लागला. बाबूश मोन्सेरातान विजिलन्साची चवकशी मागल्या. की रस्ते पळय आमी 3 म्हयने जाल्ले रस्ते केल्ले दुसरे इलेक्शन एक्चुअली रस्ते केल्ले हॉटमीक दिसवले गेल्ले आनी हांव नको रस्ते कहे गेले हॉट मिक्स म्हणजे तरी वर्सां पडी उरोंक जाय. हांवें आयज चीफ मिनिस्टराक लेटर बरयल्लें आहा की ॲक्शन घेवची म्हणून तेणे ऑफिसरांचेर कित्याक इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रॅक्टर सोडूच they have got nothing to do with the contractor. It is ultimately the onus is on the officers. तुझे तर JE, AE कोण आहा तेंचेर onus. They should see the quality of the work which is being carried, and they should be actually blacklist such contractors. But this will nothing is going to happen without the connivance of these people. So otherwise, a vigilance CM should set a vigilance inquiry and letterize Kerala Chief Minister. दाजी साळकारान तर जाहीर माफीच मागली. हांव सगळ्या वास्कोकारांची क्षमा मागता कित्याक हो रस्त्यार असो जालो म्हणून. पुणून आमी वास्कोकारांक एक आश्वासन दिता की जो पर्यंत हो रस्तो सारको जावपा ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे एकूय पयसो बिलाचो ताका मेळपाना हें आमी क्लियर करता. हें आसा म्हणजे ताजेर हें आशिल्लो पूण पावस आयलो म्हणून आमी तो स्टॉप केलो. लास्ट एक कोर्ट आसा म्हणून हो पयलो ताणें रिपेर करपाक जाय आनी ताज्या मागीर तो कोर्ट येतलो. पूण तो कंप्लीट जाल्या शिवाय आमी तें बील ताजें सँक्शन जावपाक दिवपाना. PWD मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा रस्ते सारके जाल्या शिवाय कॉन्ट्रॅक्टराक रुपया दिवचो ना. एक्शनूय जातली आनी ताणें दाजी भशेन लोकांची माफी मागली. बाबूश मोन्सेरातान एक विजिलन्स आनी इन्क्वायरी मागल्या ऑन द पॉटल्स ऑन द रोड तेजें कितें सांगूं शकता सर? हे मागलं ते सारकें मागला. दुहेरी खेळण्यासारखी पण हांवें चालू केली. म्हाका कळलेलें ते रोड पिड्यार जाता जे करपाक जाय तें करतलो आनी एक्शन घेवपाचें घेतलेलें. बाबूशान न्हू सांगलें एक्चुली खंयी रस्ते गोंयांत जे कॉन्ट्रॅक्टरा कारणान हो आनी कोणाच्या कारणान ह्यो गोश्टी जाता तेजेर एक्शन जाता. गेटींग पेड इज वन पार्ट ऑफ इट. Not getting paid is one part of it. So what has happened? We had done especially Daji's work. The Hawaii initiated केले. The road was very bad. And it has started raining. It was almost raining also. Somehow I think many reasons are there to find out. Whether to pay the contractor or not to pay the contractor is yet to be seen. Because if you see the road, we had done only one layer. The second layer could not be done because it started raining. You can't blame the contractor entirely, but I also cannot say that the contractor should not be blamed. We will find a solution and he will not be paid. That is what I have also said. Work will be redone by the contractor again after the rain. But in the meantime, people are inconvenienced and there is a statement made by MLA for being sorry. I don't know whether I should be sorry, but if say so, then I should be. Not because of my fault, because of the fault of the contractor. And we'll streamline the department, and I'm just 2.5 months old in this department. It will take me some time, but I know my capability and I will do it. माफी जाली, चौकशी जाली. लोकांक मात रस्ते सारके जाय मेरेन जीव मुठीन घेवन सर्कस चुकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.